मासली धरूंक जाळां वापरतात आनी मासली धरतल्यांक आमी पागी वा खारवी म्हणटा. पूण ह्या दिसांनी वातिकना बोवारी फटकेरी जाळां आमकां युट्यूबाचेर आयकूंक आनी पळोवंक मेळटात. तांतलीं थोडीं जाळां खंयचीं ताचे विशीं आतां हांव उलयतां. पाप साहेबाचें एक मोगाचें सुणें आसलें आनी मरचे आदीं ताणें ताका सुण्याक पोटलून धरलें. असलें एक फटकेरें जाळ युट्यूबाचेर आमकां पळोवंक मेळटा. आनी लोकांक ताचेर विस्वास बसता आनी कोणाक तो विडियो आयिल्लो आसा ती तो विडियो दुसऱ्यांक धाडून दितात. आतां ही गजाल सत वय, ही सत न्हय. ही फटकेरी गजाल. ही फटकेरी कित्याक म्हूण हांव सांगतां, ती हांवें सांगली म्हूण फटकेरी जायना. इल्लें चिंतून पळयात. पाप साहेबाची भलायकी बरी नासतना ताका डबल न्युमोनिया जावन तो हॉस्पिटलांत आसलो. ताचे उपरांत तो फाटीं वातिकनांत आयलो. तरी ताची भलायकी बरी नासली. व्हीलचॅराचेरच तो आसलो. ताका स्वास घेवंक उस्वास सोडूंक कितले त्रास जाताले. ताच्या तोंडारच ती पुरासाण अस्कतकाय दिसताली. आतां असल्या मनशाक ताचें मोगाचें सुणें आसलें म्हूण आमी चिंतुया. ताका पोटलून धरूंक आनी धरूंक थंय आसले धाकटेर वा हेर सोडतात वय, साध्यच ना. मागीर खंय पाप साहेबाक निकेपून जातच सेंट मेरी मेजर बासिलिकेंत तें सुणें थंय ताच्या फोंडा कुशीन न्हिदून आसला. थंय सुण्यांक ते भितर सोडतात ते बासिलिकेंत. ह्यो सगळ्यो फटीची खबर. म्हण पाप साहेबान सुण्यांक पोटलून धरलें हें सत न्हय आनी ताच्या लागीं पयलीं स्वतर मोगाचें सुणें आसलें वा ना तें हांव जाणा. आनी आसलें जाल्यार तें ताका थंय फोंडा कडेन दवरूंक सोडचेंच रावूंक सोडचेंच ना. ही फटीची गजाल. हें जालें एक जाळ. दुसरें एक फटकेरें जाळ आमकां पळोवंक मेळटा तें फिलिपिनाचो कार्दिनाल लुईस आंतोनियो टागले हाका पाप साहेब जालो आनी ताणें अधिकार हातांत घेतलो. हें कशें जावं येता? आजून कॉन्क्लेव सुरवात जावना कॉन्क्लेवाची. कार्दिनालांनी एकठांय येवन वेंचून काडूंक आसा आनी पाप साहेब खंय वेंचून जालो आनी ही खबर तूं इंटरनेटाचेर म्हळ्यार युट्यूबाचेर आनी ते कॉमेंट बरयतले आमी देवाक अर्गां दिता ह्या नवे पाप साहेबा खातीर आमी मागता. हांव फिलिपिनीचो आमच्या देशाचो पाप साहेब पयल्या फावटीन जालो देवाक अर्गां. पळय असल्यो सगळ्यो गजाली अर्थ नासल्यो गजाली. तिसरें जाळ पाप साहेबान वील केला. आतां पाप साहेबान आपली खुशी थोडी दाखयल्ली वय खंयच्या विशीं? ताच्या मरणाची रीत एकदम सादी जावंक जाय. हरशीं पाप साहेबाची कूड 3 पेटांनी दवरतात. पयली एक रुखाडाची पेट, ताचे उपरांत ती आनी एका झिंक पेटेन घालून सील जाता. ताचे उपरांत आनी एक रुखाडाची पेट. पापा फ्रांसिसान म्हणलें म्हजे खातीर एकच तुमी पेट वापरूंक जाय. तें जालें वय. ती सत गजाल. ताचे उपरांत ताचे ते मोचे आसले नवे मोचे घाले वय ताका ना ताचेच आदले पोरणे मोचेच ताचे कुशे प्रमाणे तेंच. आनी ताची कूड थंय खंय निकेपिली? सेंट मेरी मेजर बासिलिकेंत. हरशीं पाप साहेबाच्यो कुडी खंय निकेपितात? चडश्यो सांत पेद्रोचे बासिलिकेंत. आतां सेंट मेरी बासिलिकेंत थंय नित्यदार सायबिणीचें एक व्हडलें चित्र आसा. पाप साहेब थंय केन्नाय वेतालो मागणें करतालो. ताणें म्हणलें म्हाका थंय निकेपूंक जाय पूण सायबिणीच्या हाज्या लागीं न्हय मुखार न्हय. कित्याक आयिल्ल्या लोकांनी सायबिणीक मान दिवंक जाय म्हाका न्हय. देखून ते कुशीन थंय ताका निकेपिलो. आनी ताणें म्हणलें थंयसर निकेपूंचें म्हळ्यार ते माती दिनात पेट भितर घालतात आनी बंद जाता मार्बल फातरान.
ताचेर फकत फ्रांसीस हे लातीन भाशेन फ्रांसिस्कूस जाता इतलेंच घालूंक आसा. हरशें पापा फ्रांसीस जिवंत आसतना पोप फ्रांसीस म्हूण बरयतालो ओ फ्रांसिस्कूस अशें बरयतालो. आतां मरणांत बेश्टे फ्रांसिस्कूस आनी थंय एक खुरीस ताच्या फोंडाचेर आनी कांय ना. हें ताणें सांगलें आनी तें केलां. उरलें ताणें कितें वील केलां वातिकनान कांय सांगलां वय कांय ना म्हणटच ती गजाल सारकी न्ही. मागीर आनी एक फटकेरी गजाल पळया. पाव साहेबा कडेन खंय फकत 100 कितें डॉलर्स वा युरो कितें आसले आनी कितें सगळे गजाली अधिकृतपणे आमकां कांयच खबर ना. पाप साहेब एक सादें जिवीत जियेलो लोकां मुखार जालो ही खरी गजाल. पूण तो मरतना ताचे कडेन खासगी म्हणलें कितले पयशे आसले आमी जाणा आनी ते आमकां गरजेचें न्ही. पण असल्या नाका जाल्ल्या गजालींनी आमी बुडता आनी त्यो पातयता आनी हेरांक सांगता आनी हेरांक धाडटा. ह्या फटकेऱ्या जाळ्यांतल्यान आमी भायर येवंक जाय. आतां पाप साहेबाचे विंचोवणे विशयांत तुमकां वातिकान कितें म्हणटा अधिकृत थोडी म्हायती दिता. मायाचे 7 तारीखेर कॉन्क्लेव म्हळ्यार पाप साहेबाक विंचून काडची ती प्रक्रिया आसा पळय प्रोसेस ताका कॉन्क्लेव म्हणटात. ताची सुरवात जाता. आतां संवसारभर 252 कार्दिनाल आसात. तातूंत 80 वर्सां परस उणे आसचे 135 135 कार्दिनाल आसात. आतां तांतले कितले जण थंय पावतले ते पावतच आमकां कळटलें. कित्याक थोडे अजून थंय पावूंक ना ते पावतले. तांकां मात्र थंय ह्या विंचोवणेंत भाग घेवंक अधिकार आसा. आतां तांकां रावूंक वातिकनांत ल्हान कुडां आसात. हर एकल्याक एक कूड आसा. सगळी फेसिलिटी आसा. तांकां ते लॉट म्हणल्यार अशें सोडती घालून कोणाक खंयचें कूड दिवचें हें ठरयतात. मागीर तांकां ती कुडां दिली. ताचे उपरांत तांकां आतां जेवंक नाका वय तें जेवण तयार करपी थोडी रांदपी आसतात. तीं कोण तें ठरयल्लें आसता. मागीर दोतोर म्हळ्यार दाक्तेर तें ठरयल्लें आसतात. नर्स ठरयल्ली आसतात. म्हळ्यार एकदम भोव उणी स्टाफ कामगारां आनी अशीं तीं ठरयल्लीं आसतात. तांकां थंय मात्र प्रवेश आसता. मागीर वोटींग खंय जाता वातिकनाच्या वाठारांत सिस्टायन चॅपल आसा. मायकल आंजेलान केल्लें एकदम सोबीत वयर वणटीचेर सकट चित्रां पोरण्या करारांतलीं नव्या करारांतलीं चित्रां आसा सोबीत कॉपेल थंय तें जाता. तें आतां ऑलरेडी आतां तें सील जाल्लें आसा. कोणाक तें भितर वचूंक ना. ठरावीक मनशांनी मात्र थंय भितर वचूं येता. जालें मू. आतां मायाचे 7 तारीखेर सकाळीं एक कार्दिनाल सकट सान पेद्रोचे बासिलिकेंत मेळटात आनी थंयसर मीस जाता. देवाचो आदार ते मागतात. तें जालें मू. ताचे उपरांत सांजेच्या आदेसाक ते परत्यान सान पेद्रोचे बासिलिकेंतल्यान सकट पुरसांवान वेनी क्रेआतोर पवित्र आत्म्याचें गीत गावन ते सिस्टायन कॉपेलांत येतात. आनी थंय येतच मागीर आपली बसका ते घेतात. ताचे उपरांत दार बंद जाता. ते कितले पळया म्हळ्यार 135 जाणांक मात्र भितर रावूंक येता. उरले सगळे कोण कार्दिनाल आसात अधिकारी आसात तांणी भायर वयचें पडटा. आनी ह्या कार्दिनालांक फोन वापरूंक जायना. सिस्टम चॅपलांत मात्र न्ही. ते खंय रावतात पळया रावची वेवस्था केल्ली आसा मू तांकां. थंय तांकां फोन ना, रेडिओ ना, न्यूजपेपर ना,
TV ना, खंयचेंच कांय वापरूंक ना. फकत तांणी मागणें करूंक आसा आनी एकामेका लागीं उलोवं येता. म्हळ्यार आतां कोणाक विचारून काडया आमी हाचे विशीं तांणी उलोवं येता. तितलेंच. पूण कॅनवसींग ना. विचार ह्या मनशाची इल्ली म्हायती म्हाका जाय, वो कार्दिनाल कसो आनी कितें हाचे विशीं ते उलोवं तांणी. पूण सिस्टायन कॉपेलांत वेतच सकट शांत. ताचे उपरांत थंय ते वोट मेजूंक टॅगांक तांणी विंचून काडूंक आसात. तांकां ते विंचून काडटात. आनीक टॅगांक तांणी विंचून काडूंक आसा. परत्यान ते तपासूंक वोट केले. आतां एका कार्दिनालाक एक वोट आसता. तांकां पेपर दितात. लातीन भाशेन बरयल्लें आसता. हांव हाका पाप साहेब म्हणून नांव सुचयतां आनी थंय दस्खत म्हळ्यार सिग्नेचर घालूंक आसा. आनी ते पेपर दवरन थंय आसच्या आयदनांत ते थंय घालूंक आसा. आनी तें घालच्या पयलीं मागणें आसा. हें आतां मायाचे 7 तारखेर सांजेर जाता. एक रावंड इलेक्शन जाता. आतां पाप साहेब विंचून येतलो जाल्यार 3त 2 वांटे ताका वोट मेळूंक जाय. उणें म्हणल्यार आतां 135 पाप साहेब आसा म्हणल्यार 3त 2 वांटे म्हळ्यार 90 वोट मेळूंक जाय. 90 उणें म्हळ्यार 90 मेळूंक जाय. आतां पयल्याच रावंडांत जर कोणाक मेळ्ळें तो पाप साहेब म्हणून विंचून आयलो अशें आमी म्हणूं येता. पूण जावना. ते मागीर दुसऱ्या दिसा परत्यान ते सिस्टायन कॉपेलाक येतात. मागणें जाता. दार बंद केल्लें आसता. आनी सकाळीं 2 रावंड आनी सांजेर 2 रावंड इलेक्शन जाता. आतां जेन्ना पाप साहेब विंचून येवंक ना तेन्ना ते वोट केल्ली ती पेपर आसा पळय बॅलेट आनी हेर कितें ऑफिशियली कोणाक कितले वोट पडले हे सगळे पेपरां ते थंय सिस्टायन कॉपेलाच्या एका कोनशाक थंय एक जागो आसा. थंय ते लासतात आनी लासतना थोडे रासायनीक कॅमिकल घालतात. ताका लागून तो काळो धुंवर येता. आनी तो भायर दिसता. वाटिकानाच्या सांत पेद्रूच्या बासिलिकेच्या आंगणांत लोक हारीन आसता. राखून रावता. काळो धुंवर आयल्यार पाप साहेब विंचून येवना म्हणलो अर्थ. जेन्ना अशें इलेक्शन जाता अशें 3 दीस पर्यंत पाप साहेब विंचून येवंक ना तेन्ना एक दीस ते ब्रेक घेतात कार्दिनाल. परत्यान ते मागणें करतात. आनी तांकां कार्दिनाल दियाकोन तांकां एक कितें म्हणुया तांकां एक उलोवप दिता. आतां कार्दिनाल दियाकोनाक म्हणटाना हांवें कार्दिनालांत 3 वर्ग आसात हें तुमकां हांवें सांगूंक जाय. कार्दिनाल बिस्प, कार्दिनाल पाद्री आनी कार्दिनाल दियाकोन. आतां हें कितें? आतां जे धर्मसभेंत अणभव आसले, खूब वावर केल्ले ते भोवच थोड्यांक पाप साहेब तांकां कार्दिनाल बिस्प म्हूण नेमता. ते भोव थोडे. चडावत कार्दिनाल दुसऱ्या वर्गाचे म्हणजे ते कार्दिनाल पाद्री याजक. बिस्पूच ते पूण ते एक नांव ते. तो वर्ग चड आसता. आनी पाप साहेब केन्ना केन्ना पाद्रींक कार्दिनाल म्हूण नेमता. तांकां नांव येता कार्दिनाल दियाकोन म्हूण. पूण एक फावटी कार्दिनाल जातच ताका बिस्पाची वॉर्ड दितातच. तसो आतां कायदो आसा. अशे 3 वर्ग जाले मू. कार्दिनाल बिस्प, कार्दिनाल पाद्री आनी कार्दिनाल दियाकोन. ह्या कार्दिनाल दियाकोनांतलो एकटो म्हालगडो तो तांकां एक शिकवण दिता. आत्मीक शिकवण. आनी ती आयकतच परत्यान वोटींग जाता. आनी ही प्रोसेस प्रक्रिया आसा पळय ही भोव कठीण आसा. तें सकट सांगूंक हांव तुमकां वचना. जेन्ना खंयच्याय एका कार्दिनालाक
तिनांतलो 2 वांटे वोट मेळटात. म्हळ्यार आतां सद्याच्या परिस्थितींत 90 वो ताचे चड वोट मेळटात. तो ताका पाप साहेबान वेंचून काडलो अशें जाता. तेन्ना थंय कार्दिनालाचो वडील आसा, तो येवन ताका विचारता, तूं हो अधिकार घेवंक तयार आसाय? ताणें वय म्हणल्यार जालें, तो आतां पापसाहेब जावं येता. ताणें जर ना म्हणलें जाल्यार परत्यान वोटींग जावचें पडलें, कित्याक ताणें ना म्हणलें न्ही. परत्यान प्रोसेस चालू जाता. ताणें वय म्हणलें जाल्यार दुसरें सवाल ताका विचारता, तूं खंयचें नांव घेवंक आशेताय? म्हळ्यार पापसाहेब आपणाचें बावतिजमाचें नांव सोडता आनी एक नवें नांव घेता. खंयचेंय नांव ताणें घेवेत. चडशे सांतांचें नांव घेतात. तें तो नांव घेता. आनी हें सकट बरयतात. सगळें ऑफिशियली रेकॉर्ड जावंक आसा, हें डिक्री कशी जावंक आसा आनी तें सगळें दस्तखत सिग्नेचर करूंक आसा. हें सकट जातच ताका पाप साहेबाची न्हेसोण ती थंय रेडीच आसता. सायज वेगवेगळे सायज आसतात खंय, तांतली न्हेसोण ताका न्हेसयतात आनी तो थंय आसा. आनी हे सगळे कार्दिनाल वोटींग केल्ले येवन ताका परबीं दितात आनी हांव तुमकां खालतो रावतलो म्हणली भास दितात. हे सगळे कार्दिनाल एक एकले येवन. आनी हे सकट जातच मागीर कार्दिनाल दियाकोन अपॉयंट केलो एकलो वयर वेता बासिलिकेच्या ते वयर बालकावांचेर. आनी थंय थावन पयलें पापसाहेब जालो म्हणटच धवो गेलो, लोकांक कळ्ळें. पूण कोणाक कळीत ना, कित्याक भायल्या संवसारा कडेन संपर्कच ना न्ही. तो थंय वेता आनी थंय वचून सांगता, हाबेमुस पापा, म्हळ्यार आमकां पापा मेळ्ळो. आनी मागीर थंय पापसाहेब येता. सगळे लोक कितें उद्गारतात, हातां लायतात, पापसाहेब करता आनी तांकां बेसांव दिता. आतां पापसाहेब जालो. मागीर पापसाहेब ठरयता खंयच्या दिसा आपणें अधिकृत अधिकार घेवचो तें तो ठरयता. तो अधिकार ताका आसा आनी त्या दिसा थावन तो अधिकृतपणी सगळें मागीर आतां म्हळ्यार ताज्या ऑफिसान वेता आनी सगळें कामां तें पळयता. अशें पापसाहेबाक विंचोवन जाता. हातूंत म्हत्वाचें म्हळ्यार मागणें आनी घूट सांबाळूंक आसा. खंयच्याच कार्दिनालान भायर येवन सांगूंक जायना अमक्याक इतले वोट पडले ताका. अशें जर केल्यार तांकां कठीण शिक्षा आसा. तांकां धर्मसभेंतल्यान बहिष्कृत एक्सकम्युनिकेशनूय जावं येता. कळ्ळें ना. पूण चडशें तशें जायना. आतां सगळें घूट सांबाळटात. कळ्ळें. अशी ही सत गजाल म्हणटच ही आमी समजून घेवया. आनी एक गरज नासल्या पळया फटकिऱ्या जाळां शिंपडतेल आसात ते अशें कित्याक करतात? म्हाका दिसता एक नांव जोडूं तांकां नांव मेळटा न्ही आनी हेर कारणां आसतलीं अशें करतात. पूण आमी ह्या फटकिऱ्या जाळांनी सांपडचें न्हय आनी ही आमी फटकिरी जाळां दुसऱ्यांक सांगची न्हय, धाडची न्हय. हीच तुमकां म्हजी विनंती. तुमकां देव बरें करूं.